प्रकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरांपली पळयात ह्याच्यो हेडलायन्स। भ्रष्टाचार आणि विरोधकांक विकते घेवपाच्या विशयावेल्यान दक्षिण गोयचे खासदार फ्रांसिस सार्दिन हांणी भाजपा सरकाराचेर उक्तायली तिडक केंद्रीय तपास संस्थेचो भंय घालपाचो भाजपाचे षडयंत्र म्हणटा खासदार सार्दिन। वास्को पुलिसांनी 1 लाखाचो गांजो केलो जप्त, बिजापूरच्या तरणाट्याक केलो अटक, फुडलो तपास सुरू। लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षाक उमेदवार जाहीर करपाक अजून मेळना मुहूर्त, फुडाऱ्यामदीं उमेदवारी खातीर रेस चालूच। हिंदू मुस्लिम भावामदीं मोगाची आणि एकचाराची भावना दाखोवपी साखळेची घोडेमोडणी मुसलमान भाव हजरत बाबर पीर दर्ग्यार घोड्याची करतात विधीनुसार पुजा, हे खीण पळोवपाक लोकांनी केल्ली गर्दी। दिवचले शिगम्याक वेळाच्या बंधनाक लागून जालो वाद, बार्देश शिगमोत्सव समितीन दिवचलच्या शिगमोत्सव आयोजकांनी पक्षपात केल्ल्याचो दावो। फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण देवीचो वर्सुकी सत्रोत्सव मनयलो व्हडा उमेदीन। देवीच्या पालखी मिरवणुकेत व्हडा संख्येन भाविक जाल्ले वांटेकार। आता पळयात खबरो विस्तारांत। राज्याचेर अर्थीक रीण वाडोवन भाजप उदरगतीची कामां करता। विरोधकांक ओगी करपा खातीर केंद्रीय तपास संस्थांचो भंय घालपाचें षडयंत्र सध्या सुरू आसा। लोकसभा वेंचणुकेक अपयश मेळपाच्या भंयान विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांक विकते घेतले। भाजपान भ्रष्टाचार लेगीत कायदेशीर केला असो थमणो लेगीत दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसिस सार्दिन हांणी मारलो। बीजेपी म्हणटा ताणें इकॉनॉमी कबार केली, गोंयचे 30 आनी 5,000 कोटी क्रॉस जाल्यो आनी देशांत डेफिसीट बजेट 5.1% ऑफ द इकॉनॉमी आमची जो पळय बजेट आशिल्लो ताजो हो डेफिसीट बजेट ते दिवपाक जाताली, पूण ना म्हारगाय खंय पावली पळयात। 1 रुपया हो कितें देंवयला पेट्रोलाचेर आनी कितें गॅसाचेर 100 रुपया। They will make up soon after the election. लोकांक फटोवपाक आनी लोकांक गुण मारता दोन दोऱ्यात येयले सावन भोगले पावतरीच आतां आनी फटोवपाक देंवयला। ताजे पयलीं कित्याक देंवयलो ना तांणी? करप्शन बीजेपी लिगलायज केल्लें आसा, देखूनच ताणें ईडी हे आमचेर सगळी पार्टीचेर ईडी धाडून इन्कम टॅक्स तांचे फ्रीज केल्ले आसा। कित्याक बीजेपीक पयशा गरज ना, किक बॅक जे येता करप्शनाक बरें आहा ते तांकां पयशे पुसतात। ईडी पयशांचे ते नाय, बॉन्ड्सां पयशांचे ते नाय, देखूनच तूं पळयल्लें आसा ते एमएलए घेवपाक बसता, खंय लोक तांच्या बरोबर ना तेन्ना इलेक्शन जातरीच त्या लिडराक पयशे दिवन घेता। गोंयांत कितें केलें तांणी? गोंयांत तेंच केलें। थोडे पयशे लागून गेले, थोड्यांचेर केसू, तूं भितर येना जाल्यार तुजेर केस घालतलो। If now I have been elected 10 times, there were different types of situations. Don't think people have not approached me before. They know, even if they approach me, I'm a man of principles. I don't change. Nobody can buy me. Only injustice I may react to injustice. Otherwise, nobody can buy me. जस्टिस में इनजस्टिस तुजेर जालो जाल्यार तुम्ही म्हणलं आणि इनजस्टिस जालो जाल्यार आपण रिएक्ट करतलो। No, you see, injustice जाल्यारीच हांव कितें करतलो तें हांव आजून उलयना, डिसायड करता। नथिंग एल्स कॅन बाय मी। कित्याक हांव तोंडार उलोवपाचो, म्हाका हाडून उलोवपाक नाका कोणाचेर।
शेनवारा वास्को पोलिसांनी 1 लाखाचो गांजो जप्त केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बिजापूरच्या 19 वर्साचो सुयश अंबरनाथ ह्या तरणाट्याक 1 लाख रुपया मोलाच्या गांजा सयत अटक केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. Yesterday evening, late evening it was, our staff was on patrolling duty in the Vasco city. So when our staff reached near Joshi Chowk, they found one person moving suspiciously in that area with one bag. So accordingly they stopped him and conducted inquiry with him. So he didn't give any satisfactory answers. So after that his search was taken and the bag was checked. So we found some 1 kg ganja in his bag. So his name was found as Suyash Ambarnath, age about 19 years. He is a native of Bijapur, Karnataka. So accordingly we detained him and we brought him at the police station and we booked him under the relevant sections of NDPS. And now presently we have arrested him and now we will produce him before the court and we will take the remand for further inquiry to ascertain the exact source of drugs. लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार थारून थारना. सुत्राकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पक्षाचेर आयिल्ल्या आर्थीक संकटाक लागून उमेदवार जाहीर करपाक कळाव जाला. मात अशा परिस्थितींतूय उमेदवारीची तिकेट आपल्याकूच मेळटली अशी आस्त ह्या पक्षाच्या कांय फुडाऱ्यां मदीं स्पश्ट पळोवपाक मेळटा. काल रात्री उशिरा केंद्रीय समितीन काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीन आपली लिस्ट जाहीर केली, पूण त्या लिस्टीन गोंयचें नांव खंयच ना. परत एकदा गोंयकारांची निराशा जाल्लेली आसा. कालच्या लिस्टान तरी गोंयच्या दोन्ही लोकसभा उमेदवाराचें नांव आसतलें अशें गोंयकारांक अपेक्षा आसली, पूण कालच्या लिस्टान त्यांची नांवां दिश्ची पडोंक ना. हेच्या फाटलें रिजन कितें, हेच्या फाटलें कारणां कितें, हेची जेन्ना आमी चवकशी करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां अशें कळोन येयलें की कांय काँग्रेसच्याच कांय लोकांनी आमच्या कडेन संपर्क साधलो आनी सांगलें की काँग्रेसचे जे अकाउंट सीज जाल्या त्या खातीर काँग्रेस पक्षा कडेन एक व्हडलो आर्थीक संकट आसा. ह्या निवडणुकीक कसो पयसो दिवचो, उमेदवारांक पक्षा कडसून पयशे मेळटले की ना किंवा पक्ष दिवंक पावतलो की ना, ही एक व्हडली अडचण तांच्या फुड्यान आसा. तशेंच ही अडचण आसल्या कारणान आत्ताचे जे उमेदवार दिवपाक जाय ते उमेदवार हे आर्थीक सक्षम आसपाक जाय, त्यांच्या कडेन फायनान्शियल बॅकग्रावंड आसपाक जाय, तशेंच त्यांची पब्लीक इमेज बरी आसपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन उमेदवार थारायले वयतात. त्या खातीर खंय तरी गोंयचे उमेदवार दिवपाक उशीर जाता अशें काँग्रेसच्या कांय मनशांनी सांगलें. तशेंच कांय सुत्रां कडून अशी म्हायती मेळ्ळ्या की काँग्रेसच्या तिकिटे खातीर कांय नांवां फुडें येयल्लीं तांकां काँग्रेसच्याच कांय लोकांनी अडथळो हाडलो अशी बातमी फुडें येता. गिरीश चोडणकर जे माजी प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेसचे, यांनी स्वता बायट सुद्दां दिल्या, स्वता त्यांनी स्टेटमेंट सुद्दां केला की आपली उमेदवारी कॅन्सल करची म्हणून कांय लोक प्रयत्न करतात. त्या खातीर जोरदार प्रयत्न चालू आहा अशें गिरीश चोडणकर हांच्यांनी सांगलेलें आसा. सुनील कवटणकर हांचें सुद्दां नांव नॉर्थानसून फुडें येतालें, तरी त्याच्याय नांवाक कोण तरी अडथळे हाडटा अशी कांय म्हायती सुत्रां कडसून मेळिल्ली आहा. ह्यो सगळो प्रकार जेन्ना चालू आसा तेन्ना काँग्रेसच्या वांगडी इंडिया अलायन्स ग्रुपचे जे बाकीचे सहकारी जे आहा, सहकारी पक्ष आहा, यांच्याय कडसून नाराजी व्यक्त केली वता की उमेदवार जर डिक्लेअर जायना तर प्रचाराक खूप कमी वेळ मेळटलो आनी निवडणुकीन त्याचो फटको बसूं शकता. तर ह्यो सगळ्यो गजाली चालू आसतना काँग्रेस पक्षान बेगिनात बेगीन उमेदवार दिवचो अशी गोंयकारांची अपेक्षा आसा. आनी आतां फुडली लिस्ट येतली त्या लिस्टान तरी काँग्रेसच्या दोनूय उमेदवारांची नांवां आसतलीं अशी अपेक्षा गोंयकार धरून आसात. अश्योच लोकसभा निवडणुकीच्यो खबरो आमी तुमच्या पर्यंत घेवन येत रावतलो. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. धन्यवाद. पर्ये सत्तरी हांगा श्री भूमिका देवस्थानाच्या शिगमोत्सवात होळी पौर्णिमेच्या 5व्या दिसा घोडेमोडणी उमेदीन मनयली. ह्या घोडेमोडणीचें खाशेलपण म्हळ्यार हिंदू मुसलमान भाव एकवटान येवन हो उत्सव मनयतात. उपरांत तुळशीमळा वचून घोड्यांक न्हेसोवन वाजत गाजत साखळे व्हरून मुस्लीम भावांच्या हाजेरीत तांची पुजा करता. खूप सुरुवातीच्या पयलीं पासून आमची ही घोडेमोडणी चालू आहा. आतां आयची आनी कालची न्हू, खूब वर्सां पयलींची आनी पर्यां पयलीं करता आनी मागीर हांगा तुळशी म्हळ्यार हांगा करता. हांगासून ती घोडेमोडणीचो घोडो ना ते पिराक वयता, पिराच्या देवळान थंय फूल उडयले काय मागीर फुडें मांडार वयता.
साखळे साखळे त्या मानार वयता भाज्यांच्या आणि दुसऱ्या ह्याच्या कोण खेटीवर त्या मानार वयता दोनूय मानार वचून मागीर घोड्या म्हणणे आमी हिडे येता पर्याचे जे आमचे ते पर्याचो सुटले जाल्यार पयलीं आमचे बाबाजी देवळान येता देवाचें दर्शन घेता हांगा आमी हिंदू मुस्लीम सगळे एकी कडेन येता आनी हांगासून ते पांयां पडटा आनी हांगासून मागीर ती फुडें सुरवात करता तेका लागून हांव लोकां कडेन अशें मागता की लोकांनी सगळ्यांनी अशेंच जो सण आसता तो असोच साजरो करपाचो मेळोन हिंदू मुस्लीम रितीन सगळ्यांनी साजरो करचो आनी सगळ्यांनी एकी कडेन मेळोन एकी कडेन रावचो. शेनवारा दिवचले जाल्ल्या शिगम्याक वेळाच्या बंधनाक लागून मेळ्याचे वादन बंद केल्ले वाद निर्माण जालो. बार्देश शिगमोत्सव समितीन पक्षपातपणान केल्ल्याचो आरोप केलो. उपरांत थळाव्या आमदारान मध्यस्थी केल्ल्यान विशय सुटावो जालो. दिवचले राज पावण्या वयलो शिगमोत्सवाची मिरवणूक सोंपता किल्लोस जालो. बार्देश शिगमोत्सव समितीन दिवचलच्या शिगमोत्सव आयोजकांचे तिडक उक्तायली आणि पक्षपात केल्याचो आरोपूय केलो. दर वर्सा वेळाचे बंधनाचे कारण दिवन मेळाचे वादन बंद उडयतात अशें तांचें म्हणणें. आयज बिचोले शिगमोत्सव स्पर्धा जी आसा ती आयोजीत केल्ली आसता आनी गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे मेळ तशेंच चित्ररथ हांगासर पार्टिसिपेट जावपाक गेल्ले. तशेंच आमी बार्देश शिगमोत्सव समिती हांगासर ह्या सर्तीन भाग घेवपाक गेल्ले. आमी हांगासर सगळे भुरगे 3-4 येवन जमले. 4च्यान आमची तयारी सुरू आसा आनी शिगमो सुरू जालो. आनी आतां जेन्ना आमी हांगासर जजां कडेन पावले तेन्ना पुलिसांनी आमकां हांगासून बंद केलें आमचें वादन आनी आमकां धांवडले. अशें लक्षांत येता की ते जज खंय वदय धांवून उठोन गेले खंय. हे जे बिचोले शिगमोत्सव समिती जी आसा जी हे सगळें ऑर्गनायज करता एक नंबरची फालतूड समिती आसा. कित्याक वर्सान वर्स हे अशेंच जाता. जेका मेळटा चान्स तेका मेळटा. तो जो कोण फुडें आहा तेका तो 4 मुडी मारता 5 मुडी मारता तेका कोण कांय म्हणना. आनी बाबले फाटले जे मेळ आसा तांकां बंद करता. आतां एक सुद्दां कमिटी मेंबर ना थंय. पुलिसांनी आमकां बंद केले. फाटले 2 मेळ थंय वाजून गेले. तांकां कोण बंद करतलो. हे अशें कित्याक चलता तुमच्या कडेन. बाकीच्या म्हणून आमच्या वांगडाच जाला हो इनजस्टीस. आमकां बंद केले आमी पळय गेलो म्हणून ते पुलीस खंय नाच जाले. आतां शेवटचे एकूच ह्या बिचोले शिगमोत्सव समितीक सांगता तुमच्या कडेन जायना ऑर्गनायज करपाक. तुमी ऑर्गनायज करूं नाका फुडल्या वर्साच्यान. बंद करा एक तर नाल्यार तुमकां जे ग्रूप जाय प्रायजान येयल्ले तांकांच तुमी इनवायट करा आनी ही स्पर्धा जी आसा ती तुमी करा. मजगती थळाव आमदार चंद्रकांत शेटये आणि पोलिसांनी मध्यस्थी करून वेळारूच परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. शिगमोत्सव हांव 5 पासून आसा आनी सगळें सुरळीत चल्लेलें. एज युजल जे आमचे जे सुरू जावपाक जाय आसले ते आमचे मेळ बी येवपाक टायम लागता. रोमटा मेळ म्हणून मातसो लेट सुरू जालो पूण सगळें जाल्लें. म्हाका दिसता मदींच एक कितें तरी मिसअंडरस्टँडींग जावन पुलिशेन म्हाका दिसता एका मेळाचे म्हाका दिसता बार्देसकारांचे बंद केले म्हणजे खूब एक घेवन दिसता. सो त्या खातीर म्हाका दिसता साहजिकच तांकां राग आयलो. आनी हांव थंय सगळें पळयतालो तरी स्मूथ आसलें. पूण हांव पळयलें की आमचो कोण तरी वॉलंटियराच्या फाटल्यान ते म्हणजे कितें तरी बेश्टी तांची बाचाबाची जाताली म्हणून हांव मदीं पडलो. आनी हांव तांकां सांगलें की तुमची ही जी म्हणजे तांचें कितें आसलें त्या ग्रुपाचें की आमचो बंद केलो आनी दुसऱ्यांचो चालू दवरला अशें म्हणून. सो हांव तेन्ना PIक आफोवन सांगलें की सगळ्यांक सारकें करपाचें आनी हो जो इन्सिडन्स कितें जाला ताचो म्हाका डिटेल रिपोर्ट दी आनी हें अशें जावचें न्ही. आनी लोकांकूय हांव सांगता म्हणजे सगळे जे पार्टिसिपंट सांगता की सगळ्यांनी टायमाचें भान दवरुचें. आनी दीस इज स्मॉल मिसअंडरस्टँडींग ते जालां आसतलें तांच्या भितर. सो तांकां आमी डेफिनेटली जस्टीस दितलें हें आमचें काम आसा. शिगमो म्हळ्यार उत्साह, शिगमो म्हळ्यार आनंद, शिगमो म्हळ्यार मेळ आणि शिगमो म्हळ्यार उमेद. तर अशा ह्या उत्साहाच्या उमेदीच्या वातावरणात शेनवारा म्हणजेच काल दिवचलचो शिगमो साजरो जालो. दर वर्सा प्रमाण शिगमो सांजचो 5 वरांचेर सुरू जावन रात्री उसरा पर्यंत चलतालो. पण ह्याच उत्साहाच्या आनी उमेदीच्या शिगम्याक एक दाग लागलो तो एका घडणुकेक लागून. ही घडणूक जाल्या उपरांत थंय दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हे हाजीर आसले आणि जातीन त्यांनी लक्ष घालून जी घडणूक घडली, जो इन्सिडन्स घडलो तेतून लक्ष घालून त्यांची समजूत काडपाचो यत्न केलो आणि ते यशस्वी जाले. पूण इतकेच जावन रावंक ना. त्याच्या उपरांत दोतोर
चंद्रकांत शेटे जे आमदार आसा दिवचलचे यांनी गोमंतका कडेन त्यांचे मतूय मांडले. अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर असे वेगवेगळे विषय आम्ही तुमच्या फुड्यान घेऊन येत रावतले. पळयत रावत तुम्ही गोमंतक टीव्ही. हांव विनायक सामंत, पणजेसून. धन्यवाद. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण देवीचो वर्सुकी सत्रोत्सव शेनवारा व्हडा उमेदीन मनयलो. वर्सान एकदा देवीची पालखीची मिरवणूक तळेभाट वाठारांतल्या मूळ स्थानार वता. थंय व्हडा उत्साहान क्रिश्चन भाव देवीचे स्वागत करून एकामेकांचेर गुलाल उधळून देवीचे दर्शन घेतात. उपरांत परतून फातर्पेच्या देवळात येवन ह्या उत्सवाची सांगाता जाता अशी माहिती देवस्थान समितीन दिल्या. आज तुमकां खबर आसा की वार्षिक शत्रोत्सवाक जो आता एक 12:30 सुमार जो जेवण जातकच महाप्रसाद जातकच देवीची पालखी जी आसा ती 12 सत्र्या वांगडा म्हणजे जे आमचे 12 वांगड्याचे जे प्रतीक आसा ते घेवन देवीची पालखी आमची कुंकळे तिच्या मूळ स्थानाक वयतली. वर्सांतल्यान एकदा आमची देवी आपल्या मूळ स्थानाक येता आणि ती सांजची परत येता. वतना जी वाट आसा ती आमी पयलीं वतना मल्लांगिणी मार्गे आमी वता. ताजे नंतर आमी गोठण, ताजे नंतर दिवसा, ताजे नंतर बोडी आणि ताजे नंतर आमी तळे भाटान वता. आणि ताजे नंतर मागीर तळे भाटान लोकांक चड सगळे दर्शन लोक थंय दिल्ले वता. आणि ताजे नंतर देवी आमचो मारकूट, मागीर माड्डीकटो, मागीर देमानी आणि मागीर हांगा कट्यार बोमडामळ मार्गे परत देवस्थानाक येता. अशें म्हणटात की देवी जेन्ना आमच्यान भायर सरता आपली मूळ स्थानार वचपाक तेन्ना देवीच्या तोंडाचेर एक हास्य आसता की ती खूब तिका उमेद आसता की आपूण आपल्या मूळ स्थानाचेर वता. आनी अशेंय म्हणटात की ती परत येतना एक उदासीन भाव तिच्या तोंडाचेर आसता की आपूण परत आपल्या मूळ स्थानांतल्यान हांगा परत येता म्हणून. दुर्गा कुंकळेकरणीचो छत्रोत्सव आयज देवीची पालखी हांगा फातर्पेच्या मूळ स्थानाक तळेभाट हांगा वचपाक भायर सरपाचें आसा. आनी 12 गांवकार आमचे सगळे तयार आसात. 12 गांवकारांच्या संघातान देवीच्या उतराचेर आमी सगळे महोत्सव साजरे करतात. वर्सांतल्यान एक फावटी फाल्गून म्हयन्याक ही पालखी देवीची देवस्थान तळेभाट हांगा वता. आनी ज्या वाटापाटीच्या वेळार हे देवीक हांगा स्थलांतरीत केल्ले त्या वाटेवेल्यान गोविंद घाटी म्हणटा त्याच वाटेवेल्यान आतां आमी परते वतले देवीची पालखी. आनी मागीर हांगा मूळस्थान तळेभाट ताच्या पयलीं वेगवेगळ्या हांगा देवी लोकांक दर्शन दितली भक्तांक. आनी मागीर मूळस्थान तळेभाट हांगा मोठो उत्सव जाता. हांगा कुंकळ देवीचे दर्शना खातीर आसतली. आनी मागीर परतीच्या वाटेर हांगा येवन मागीर गुरुपेटींतल्यान ह्या उत्सवाची सांगता जातली. आज आमी सायबिणीची भेट घेवपाक आज सायबिणी सोंत्र्यो बऱ्या दोबाजान आमी मनयता. आनी तेजें मूळ स्थान हिंगासोच फातर्पेसोच तळेभाटा ते मूळ स्थान आसले थिंगा वता आनी परत मागीर पती फातर्पा हाडले. आमी क्रिस्तांव जावनूय आमचे रूट आमी विसरना. सो आमी सोत्र्यांक आनी जातेक सदांच ती भेट दिता. ते भायर काडपाक आमी सदांच आसता. ह्या खेपेक लोक भाजपाक तेको दिवन प्रधानमंत्री पदाचेर नरेंद्र मोदी हांकाच भोवमतान वेचून हाडटले असो दावो मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन केला. तशेंच दक्षिण गोंयची भाजप उमेदवार पल्लवी धेंपो हिका 50,000 मतांनी वेचून हाडटले असो विश्वास आमदार दिगंबर कामतीन ह्या वेळार उक्तायलो. भारतीय जनता पार्टीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार सौभाग्यवती पल्लवी धेंपो हाणें महालक्ष्मीच्या देवळांत
नाल्ल दवरून सांगणे करून प्रचाराक सुरवात केली. हे आणि श्रीपाद नायक आणि दोघांनी दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या मतदारसंघात नाल्ल दवरून सांगणे करून प्रचाराक सुरवात केली. श्रीपाद नायक उत्तरेक गेलो, ताणें थंय उत्तरेक प्रचार कोणेच केलो. पल्लवीन सावथाक प्रचार कोणेच केलो आसा. वास्को जाले, दाबोळीम जाले, फोंडे जाले, शिरोडे जाले आणि आज मडगांव दामबाबाच्या स्थळार हांगा लिंगार आणि पेडार नाल्ल दवरून आमी प्रचाराक सुरवात करतात. म्हाका खात्री आसा की दक्षिण गोंयची जनता सुज्ञपणे वोटींग करून बहुमतान नरेंद्र मोदी आमचो प्रायम मिनिस्टर आनी ताका परत प्रायम मिनिस्टर करपाचें स्वप्न सगळें पळयतात. तें स्वप्न साकार करपा खातीर पल्लवी देपेर ते आमचे कॅन्डिडेट आहा ताका बहुमतान निवडून दितले. हाजे बद्दल इल्लोय दुबाव ना. हांव सगळ्या कडेन मागता. हांव मार्केटीच्या ह्या मार्केटाच्या समितीचे धन्यवाद म्हणटा की तांणी हांगा बरो रिसीव अरेंजमेंट केलो. तांणी सगळो अरेंजमेंट तांणीच केला. त्या खातीर तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. शॉर्ट नोटिसी भितर तांणी ऑर्गनायज केलें आणि म्हाका इल्लोय दुबाव ना की बहुमतान म्हणजे आमी म्हणला की 50,000 प्लस मिनिमम मेळपाक जाय दक्षिण असो प्रयत्न आमचो सगळ्यांचो आसतलो अशें मी सगळ्या लोकांक हांव अपील करता हांगाच्या की सगळ्यांनी ह्या उमेदवाराक आमचे सपोर्ट करचो आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे हात घट करचे. परत एकदां तिसरे खेपेक प्रधानमंत्री पदाचेर ताका बसोवचो अशें आमच्या लोकां कडेन सगळ्या कडेन मागणी आसा. ठाणे सत्तरीची नामनेची फामाद घोडेमोडणी उत्सव शुक्रारा व्हडा दबाज्यान मनयलो. सत्तरी वाठारांत 3 वर्सांतल्यान एकदा जावपी 7 गांवांच्या ह्या घोडेमोडणी उत्सवाक एक इतिहासीक म्हत्व आसा. तशेंच ठाणे सत्तरीचो नामनेचो फामाद घोडेमोडणी उत्सव हो एकमेव उत्सव जो गोंय राज्यांत मनयलो वता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें. ठाणे ह्या परिसरात एक इतिहासीक इतले वर्सां म्हाज्या वडिलां पासून आमी पळयत आयिल्ले. हांव ल्हान आसतना पासून हांगा येता आमी आनी हे उत्सवाक सगळे गांवचे लोकांनी सगळे एक वेगळे तरेचें म्हत्व आनी म्हाका दिसता इतिहास हेजो समजाय जाल्यार आमदार पेक्षा चड सगळ्यात सिनियर हांगा आमचो उत्सवाचो भाव बी हा गांवकार ताका तुमी विचारपाची गरज आहा. कारण ते वेगळे तरेन हांगा ज्या तरेन साजरो करता जे घोडेमोडणीचे एक्चुअली उत्सव हे गोंयान आनी खंय अशें दिसचें ना तुमकां. आनी त्या तरेचो उत्सव हांगा जो साजरो केलो वयता ताका वेगळ्या तरेचो म्हत्व वेगळ्या तरेचो इतिहास आसा. आनी म्हणून आमी सगळे हांगा गांवचे सगळे सत्तरीचे वेगवेगळे गांवचे लोक हांगा येतात. दिवचले आयोजित राज्य पावण्यावेले शिगम्याचे मिरवणुकेक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. मिरवणुके वेळार ढोल ताशांचो घंटचेकट्टार घण आवाज तशेंच आकर्षक चित्ररथा सयत लोकनाच आनी रोमटांचो कलाविष्कार पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. वेशभूषा करपाचो फाटलो उद्देश म्हणजे एक खंयची एक नाल्यार जिवन जर सगळ्यांचें नॉर्मल जिवन जेता आसतना सकाळी उठलें कामाक गेले आपल्या परत दिवसान जालें असो एक हें आसता. पूण एक खंय तरी हो कला ही जी आसा पयलीं खंय तरी एक लोकांचो एक हें जाता एंटरटेनमेंट जाता असो स्वताचो म्हणजे आपली एक कला भितरली दाखोवपाक एक तो आमकां एक हें संदी मेळटा. आणि त्या खातीर हें भायर सरप एक अचानक स्फुरता भितरल्यान स्फुरता की ना हांव वतला आनी असो म्हणून हांव भायर सरता. हेज्या पयलीं हांव गेल्या वर्सा येवना तेज्या फाटल्या वर्सा हांव योगी आदित्यनाथाची भुमिका केल्ली युपीचे CM आनी ह्या वर्सा अचानक म्हाका अचानक भितरल्यान स्फुरलें सोर्या भायर सोर्या म्हणून ह्या फावट आनी त्या प्रमाणे असो स्वामीचो वेशभूषा करून भायर सरलो. राज्य पावण्यावेली शिगम्याची मिरवणूक शुक्रारा दिवचले शारात उमेदीन आणि दबाज्यान जाली. पुराय शार शिगम्याच्या वातावरणात न्हावून गेल्ले. पर्यटन खात्याच्या आधारान दिवचल शिगमोत्सव समितीन हे मिरवणुकीचे आयोजन केले. बोड्डेच्या श्री वडेश्वर देवाच्या प्रांगणातल्यान सांजे हे मिरवणुकीक सुरवात जाली. आकर्षक चित्ररथ, लोकनाच आणि रोमटामेळ पंगड तर सगळ्यांचे लक्ष ओढून घेताले. मिरवणुके निमतान फॅन्सी ड्रेस सर्तय आयोजित केली. हे सर्तीकूय उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. शिगम्याची मिरवणूक पळोवपाक लोकांनी गर्दी केली. जवळपास 5,000 परस चड लोक हे मिरवणुकीचो घोस्त काडपाक हजर आशिल्ले. दिवचलच्या आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हे लेगीत मिरवणुके वेळार हजर आशिल्ले. मात वेंचणूक आचार संहितेक लागून
तांकां जाहीरपणान शिगम्याचे मिरवणुकीक वांटो घेवपाक मेळूंक ना. मात तांच्यांनी कांय मिनटां धोल बडोवन आपलो शिगम्याचो घोस्त काडलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बिरेस्तारा जाल्ली ईडीची मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची चौकशी ही निव्वळ भंडारी समाजाचो छळ करपाचो कट भाजप सरकारन रचला असो आरोप आपाचे फुडारी राजेश कलंगुटकर हांणी केला. जर विधानाच्या आदाराचेर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याक अटक जावं शकता जाल्यार गोंयचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांणी केल्ल्या विधानाचेर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी तांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हांकांय अटक करची अशी मागणी आपाचे उपाध्यक्ष वाल्मिकी नायक हांणी केला. 4 कॅन्डिडेट नासलेलेच, तुमचे 2 जाण कॅन्डिडेट असलेले आणि आमकां पूर्ण शंका आसा ही कोणी तरी इंटेन्शनली नांवां दिल्ली आसा जेणे करून ह्या लोकांक बेस्टोवप, ह्या लोकांचेर दबाव हाडप. कारण येता ते लोकसभा इलेक्शन येवपाचें आसा, हो एक मोठो समाज आसा, हेचेर जर दबाव हाडलो, हेंकां जर भेस्टयले, हेंकां जर भितूर दामून दवरले जाल्यार तेजो फायदो भारतीय जनता पक्षाक किंवा जो जे सरकार हे करपाचो प्रयत्न करता, जे सत्तेन आसलेले सरकार हे करपाचो प्रयत्न करता, तांकां हेजो फायदो जातलो. म्हणून अशें म्हणटात की हो जो समाज आसा तो गरीब समाज आसा, कश्टाळू समाज आसा. ह्या समाजान गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं ते आतां पर्यंत बऱ्याचशा आंदोलनांनी आनी बरेचशे वेगळे चेंजीस करपाक लागून भाग घेतलेलो आसा. जर हो समाज थरयत जाल्यार बऱ्या बऱ्या प्रस्थापितांक स्वाहा करपाक एका वेळ लागचो ना. आनी जर भंय घालपाचो प्रयत्न करता आसत, कोण बेश्टोवपाचो प्रयत्न करता आसत जाल्यार लक्षांत दवरचें की भंडारी समाजाक कोणी गृहीत धरचें ना. स्टेटमेंटाच्या आधाराचेर सिटींग सीएमाक तुम्ही जेलीन घाल्लो आसा आणि जर स्टेटमेंटाच्या आधाराचेरूच जर कोणाकूय अरेस्ट करूंक शकता ईडी जाल्यार आमची मागणी आसा, तुमकां सगळ्यांक याद आसतलें सत्यपाल मलिकाचो स्टेटमेंट कितें आशिल्लो, गोंयांत आसतना गव्हर्नर आसतना तांचो कितें स्टेटमेंट आशिल्लो. तांणी म्हणिल्लें सब जगह भ्रष्टाचार होता था आणि इतलेंच म्हणूंक ना, ताणें नाव घेवन सांगिल्लें की गोवा के सीएम पैसे मांगते हैं और सीएम की बीवी अलग से मांगती है. याद आसा तुमकां? याद आसा काय ना? सत्यपाल मलिकाचो स्टेटमेंट हो that the chief minister of Goa is demanding bribes and the wife of the chief minister of Goa is demanding money separately. So ह्या आधाराचेर we demand आता ईडी गोंयांत आसाच, आपाच्या फाटल्यान लागल्या. We demand that ED should arrest Dr. Pramod Sawant and Mrs. Sulakshana Sawant on the basis of Satyapal Malik's statement. Is there anything wrong in this demand? So, असले जी पोखळपणा ह्या केसीन आसा ते अरविंदजीन त्या कोर्टान उभे रावन आपल्या शब्दान, आपल्या वॉयसान प्रूव्ह केल्ले हाऊ हॉलो दिस केस इज. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, मी चित्रा प्रकाश क्षीरसागर. गेली 30 वर्ष झाले मी ह्या गोव्यामध्ये येऊन. माझे मिस्टर दैनिक गोमंतकमध्ये उपसंपादक म्हणून 19 वर्ष सेवा केली आहे, प्रकाश रामचंद्र क्षीरसागर. ज्या वेळेला आम्ही गोव्यामध्ये पहिल्यांदा आलो नवीन लग्न होऊन त्यावेळेला